आज केंद्र सरकाराचें बजेट जे पार्लमेंटात मांडले गेले ते बजेट आयकतकीर अशें दिसलें की हें बजेट सामान्य मनशा खातीर न्ही. हें बजेट आसा तें फक्त वेस्ट बेंगाल, तामिळनाडू, केरळा ही 3 राज्यांची इलेक्शनां दोळे मुखार दवरून प्रेझेंट केल्लें बजेट आसा. खरें म्हणलें जाल्यार कोविड पॅन्डेमिकांतल्यान देश गेला. ह्या देशाची गरीब जनता आज त्रासांत आसा. ह्या देशाचे लेबर्स आज त्रासांत आसा. ह्या देशातली एमएसएमई आज त्रासांत आसा. पूण तांचे खातीर लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर किंवा जे एम्प्लॉयमेंटांतल्यान त्रासां पडिल्ले आसा तांचे रिजनरेशन एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर कसल्योच स्किमी ह्या बजेटांत दिसना. ह्या बजेटांत सामान्य मनशा खातीर कांयच ना. हें बजेट आसा तें फक्त फार्सिकल बजेट आसा. म्हणजे एका वटेन आमी म्हणटात की बारीक मनशा खातीर डिक्लेअर करपाक जाय, गरिबांक आदार करपाक जाय. ह्या कोविड पॅन्डेमिकांतल्यान जर खरो कोण हादरला, कोणो जर त्रासांत पडला तो सामान्य मनीस, बारीक मनीस. आनी म्हणून म्हाका दिसता ह्या बजेटांतल्यान कसलोच दिलासो ह्या बारीक मनशाक दिल्लो ना. ह्या बजेटांतल्यान कसलोच दिलासो एमएसएमईक दिलो ना. किंबहुना हांव पळयतालों की बजेट एस्टिमेटाक सेंट्रल टॅक्सीसाचो शेअर 2400 कोटी आशिल्लो दाखयताले. आतां पळयलें जाल्यार तो सेंट्रल टॅक्सीसाचो शेअर 300 कोटींनी देंवला. 200 कोटी 2100 कोटी दाखयला. तो 2400 कोटी आशिल्लो. आनी एका वटेन केंद्र सरकारान गोंय राज्य 60वे स्वातंत्र्य दीस मनयता म्हणून 300 कोटी दिल्या. म्हाका दिसता हे पयशे दिता आसतना ताणें अजून कांयच सांगूना कित्या खातीर ते पयशे यूज करपाचे, कसले स्किम्सांत यूज करपाचे, खंयचे कॉजा खातीर यूज करपाचे. पूण तरी आसतना म्हजी मागणी आसा की हांव सदांच सांगतालों, राज्य सरकारा कडेन मागतालों, मुख्यमंत्र्या कडेन मागतालों की 100 कोटीचें पॅकेज जाता तितले बेगीन टॅक्सीवाले, मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले, खाजेकार, चणेकार, फुलकार हांचे खातीर एक दिवचे. हांव आजय ती मागणी करता की पयलीं ताबडतोब 100 कोटीचें पॅकेज हें तांचे खातीर सरकारान दिवचें. तांकां एक आधार जातलो अशें म्हजें स्पश्ट मागणें आसा.